मेडिकल कॅम्प जे असतात या मेडिकल कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान एखादे डिजीज आसत आपल्याक जाल्यार ती आयडेंटिफाय जर जाली आसत जाल्यार ती क्युअर जावपाक इजी आसता आनी त्यामुळे ती करपाक लागून एक इनिशिएटीव ह्या माध्यमांतल्यान घेतिल्लो आसा. हांव खरोखरच अभिनंदन करता पूर्ण डॉक्टरांचें, कारण तांच्यांनी आपल्या व्यस्त अशा हातूंत सुद्दां ह्या मेडिकल कॅम्पाच्या हातूंतल्यान, कारण तांचे रुटीन पेशंट आसात, पण हाच्या व्यतिरिक्त ह्या मतदारसंघ जो आसा ह्या तालुक्यांतले वेगवेगळे पेशंट जे आसात तांकां ट्रीट करप, तांकां चॅकअप करप अशें थारायल्लें आसा. आनी त्यामुळे सगळ्यात पयलीं हांव सगळ्या दोतोरांचें अभिनंदन करता आनी आमच्या मेडिकल सेलाचे डॉक्टर शेखर साळकर आनी तांची संपूर्ण टीम गोंय भरली. तांच्यांनी ह्या चवथीच्या हातूंतल्यान सुद्दां, कारण बऱ्याचदा म्हाकाय हें आशिल्लें की चवथीतल्या दिसांतल्यान कशें करप काय म्हण कार्यक्रम, पण तांच्यांनी बारीक सारीक कार्यक्रम जे आसा ते दवरिल्ले आसा फुडें करप. आतां अजुनूय दीस आसात, आज 24 तारीख, त्यामुळे उरिल्ले आमी 2 तारीख पर्यंत वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसात ते करतले. हांव आमच्या दोनूय आमदारांक आसात, हांव तांकां विनंती करता, आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष आनी बाकीचे आसात. पंतप्रधानांनी जे विजन दवरलेलें आसा टीबी मुक्त देश, तशेंच अन्य जे डिजीज आसा त्या डिजीजा पासून मुक्ती मेळपाक लागून आयज आमच्या देशाचे पंतप्रधान आमच्या ह्या देशान वेगवेगळ्या स्तराचेर हे आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता. हॉस्पिटलां नवीं नवीं जाता, आयुर्वेदीक हॉस्पिटल आमच्या गोंयांत जाल्लें आसा, जो लाभ घेवपाक लागून आयज आमच्या इतर राज्यांतून म्हणजे शेजाऱ्या राज्यांतून सुद्दां लोक येतात. ही एक माझी मानाची गोष्ट आसा.